येरादारीचे नेम मोडटल्या खातीर सुधारित मोटर वाहन कायद्या अंतर्गत निश्चित केल्ली दंडाची रक्कम उणी जावं येता सांगपाक शकना, कारण भारताच्या अॅटर्नी जनरलान सांगला येरादारी मोडप्यांक दितल्या दंडाची रक्कम उणी करपाचो अधिकार राज्याक ना। पूण गोंयचो येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो म्हणटा हे रकमेत उणाव हाडपाचो प्रस्ताव आसा आनी बुधवारा मंत्रिमंडळ ह्या विशयाचेर चर्चा करतले आनी तशें जालें जाल्यार 1 जानेवारीच्यान ती चालीक लायतले। जुलयांत लागू जाल्ल्या येरादारी कायद्याच्या आदारान चालीक लायतल्या दंडाचे रकमेविशीं गोवा 365 RTO ऑफिसांतल्यान अदीक जाणा जावन घेवपाचो यत्न केलो, पूण कोणूच उलोवपाक तयार ना। मजगतीं दलाय लामाक येवकार दिवपा खातीर एअरपोर्टार गेल्ल्या येरादारी मंत्री माविनान मिडियाक सांगलें की गोंय गुजरातचो मॉडेल फुडें व्हरपाक सोदता। अजुनूय तो हेच सांगता, पळयात। will come into force from the 1st of January. In fact, tomorrow is a cabinet meeting. I am trying to get it passed in tomorrow's cabinet meeting so that it will be implemented as of 1st January. It is up to the cabinet, even though I have proposed lowering of the rates for normal offences and certain offences where we have no power, they will remain as it is. For example, drunken driving, there is going to be no relaxation whatsoever. More or less, we are choosing the Gujarat model. In Gujarat, they have lowered the fines for several offences. So we are trying to follow Gujarat and maybe a little bit of what is being followed in Maharashtra. दलाई लामाचे आशीर्वाद घेवपा खातीर तिबेटियन व्हडा संख्येन एअरपोर्टार एकठांय जाल्ले। तातूंतल्यान दलाई लामानय लोकांक जोडपी आपूण एक बरो अध्यात्मीक फुडारी आशिल्ल्याचें सिद्ध केलें। दाबोळे विमानतळावेल्यान आमचो खबराकार हिरू महाले।